नमस्कार. गोंय विधानसभेच्यो वेंचणुको जाल्यात, वेंचणुकाचे निकाल आयल्यात आनी निकाला उपरांत गोंयच्या राजकारणा भितर एक नवो फोर्स, एक नवो प्रभाव व्हडल्या एका नेटान आयिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. ह्या प्रभावान गोंयच्या राजकारणाचेर तर परिणाम केलाच, पूण जाणी जी मतांची टक्केवारी घेतल्या म्हणजे जवळ जवळ 10.5% मतां तांकां पावल्या अशें गोवा रेव्होल्युशन हे पक्षाचे एकमेव आमदार बाब विरेश बोरकार आमचे मदीं आसात. विरेश बाब येवकार. आनी सगळ्यांत पयलीं तुमकां परबी. देव बरें करूं. तुवें तुमचें रेव्होल्युशनरी गोवा पक्षाचें खातें उगडलां म्हणजे अकावंट ओपन केला. तूं एकमेव आमदार. तुवें एक इतिहास घडयला. ह्या इतिहासाचो तूं एक म्हत्वाचो वांटो. तूं हे घडणुके कडेन तुज्या ह्या जैता कडेन कशें पळयता? खूब बरें दिसता जेन्ना आमी पळयता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स गेल्या 5 वर्सांनी जे काम आमी केल्लें, आमचे जे भुरग्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे प्रत्येक गांवांनी भुरगे आसा आनी तेंच्यांनी जे काम केल्लें तेजो वांटेकार जावन हांव एक आमदार म्हणून निवडून येयला सानंद्रे मतदारसंघान. हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. आनी खंय ना खंय जे आमच्यांनी वावर केल्लो ह्या गेल्या 5 वर्सांनी आमचे कितलेशे तरणाटे भुरगे जावं आमचे कितलेशे वडील आसा तेंच्यांनी जो वावर केल्लो गोंय राखपाक लागून, गोंयची अस्तित्व राखपाक लागून जे भुरगे आयज भायर सरल्या, खरें म्हटल्यार एक तो आमकां एक गिफ्ट कसो सानंद्रे मतदारसंघान मेळिल्लो आसा. आनी अशें हें काम आमचें अशेंच चालू उरतलें, फुडें बसून अशेंच चालू उरतलें. म्हाका सांग, तुमच्या खूब भुरग्यांनी बाकी कडेन बी अशी सायजेबल मतां घेतल्या म्हणजे लक्षणीय मतां तुमकां मेळ्ळ्यात. तुमकां अपेक्षा आशिल्ली असो तुमकां रिस्पॉन्स मेळटलो हाजी? हय, आमकां खूब अपेक्षा आसली की असो रिस्पॉन्स मेळटलो म्हणून. कित्याक आमकां खूब जाणांनी अंडर एस्टिमेट केल्ले. खूब जाण आमचे उलयत नासले जेन्ना एक्झीट पोल ओपिनियन पोल जालो, एक्झीट पोल जालो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स 0 म्हणून दाखयताले. केन्नाच तेंच्यांनी एक बसून आमकां सीट दिवंक ना. मात आमकां अपेक्षा आसली की एटलिस्ट आमचो जो जेन्ना ग्रावंडार भोंवताले आमी, जे विलेज लेवलाचेर भोंवताले, आमकां जो रिस्पॉन्स मेळटालो, कित्याक आमचे कडेन पयस नासलो तरी पूण जो रिस्पॉन्स मेळटालो तो पळोवन तरी आमकां अपेक्षा आसली की आमकां मतदार आसा मतां आमकां पडटलीच म्हणून. आनी एक लोकांचो एक इमोशनल फिलींग आसली गोंया बद्दल, गोंय राखपाक लागून. आनी गोंयचे जे विशय आमी घेताले तेजी एक इमोशनल फिलींग आसली. ती फिलिंगेक लागून म्हाका दिसता ही मतां पडली ऑलमोस्ट 10% जी मतां पडले ती तेका लागून पडलेली आसा. आनी आमच्या जे भुरग्यांनी दीस रात वावर केल्लो आसा, जे क्रांतिकारी आमचे भुरगे आसा ते एकदां न्हिदा वचून नासले सारके टायमार, 3, 4, 5 बसून न्हिदताले, जावं जेवण खाण सारके टायमार नासले, जावं आमकां पेट्रोल सारकें नासलें. अशें खुबश्यो गोश्टी आसा जो सॅक्रिफायस आयज त्या भुरग्यांनी केला. त्या सॅक्रिफायसाचो एक फळ म्हणटा तो आमचो सानंद्रे मतदारसंघान जे आमी निवडून येयला ते. आनी अशें करून आमी आतां हो आमचो जो मोमेंटम आसा तो आनीक बिल्ड करूंक सोदता. दुसरी गजाल कितें आशिल्ली, मिडियान तुमची व्हडलीशी दखल घेवना. मिडियान तुमच्या बद्दल जर खंयचे पेपर काडीत, टेलिव्हिजन चॅनलां काडीत जाल्यार खूब कमी पब्लिसिटी मेळ्ळी. म्हणजे मिडियान तुमची इमेज बरे तरेन सारकी गोंयकारा कडेन प्रोजेक्ट केली ना. तांकांय घडये अदमास आसचो ना की तुमी अशें सुप्तपणान इतली मतां घेतली. तुमचे जे शक्ती आसा, तुमची जी ताकद आसा ती बूथ लेवलाचेर आनी कार्यकर्त्यां मदीं ताकद दिसून आयली. तुमी हे मॅनेजमेंट तुमचो कसो चलतालो? तुमी सर सांगले त्या भशेन आमकां मिडियान तितलो जो बरो आमकां रिस्पॉन्स दिवपाक जाय आसलो त्या भशेन दिवंक ना. की आमचो एक तरूण पक्ष, न्यू पक्ष आसा आनी हो पक्ष आयज भायर सरलेलो की गोंयान जी घडमुडकी घडटा, आयज वायट घडमुडकी घडटा, करप्शन चालू आसा, हें सगळें खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. गोंयकारांचो हक गोंयकारांक मेळपाक जाय. तेका लागून आमी हे भुरगे भायर सरलेले. आनी हेज्या पयलीं म्हाका दिसना की अशें जाल्लें. एक स्टुडंट मुवमेंटाच्या टायमार मातशें जालें, बट तें एक पॉलिटिकल म्हणून अशें कांय वचोंक ना. बट आफ्टर दॅट जो हो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स जो पक्ष स्थापीत केलो आमी, पयलो आमी जस्ट NGO आसले. NGOचे नंतर आमकां जो डिमांड दिलो, लोकांनी सांगलें की तुमी एज अ पॉलिटिकल पक्ष आसा आनी हे आमचो पर्सन ऑफ गोवन अर्जन बील आसा तें मांडा फुडें. अशें करून आमी फुडें गेले आनी आमी एज अ पॉलिटिकल पार्टी म्हणून ओन्ली आमकां एक 2 ते 3 म्हयने मेवले पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर जावन. आनी आमचो जो सिंबॉल येयलो ताका ओन्ली 1 म्हयनोच मेळलो की सिंबॉल आमकां मेवलें. सो खूब कमी टायमान ही पार्टी सारकी न्यू पार्टी आमची, तरी पूण आमी जो परफॉर्मन्स दिला तो पळोवन आनीक बरें दिसता. तशेंच जेन्ना आमी
बूथ लेवलाचेर ऑर्गनायझेशन करता आमी शिकोन येयले आमच्या वांगडा कोण असो एक्सपिरियन्स अशें कोण ना आमी केन्ना पॉलिटिक्सानूय नासले आमची फॅमिली पॉलिटिक्सान नासली सो आमकां तो एक्सपिरियन्स ना तरी पूण आमी दुसऱ्यां कडल्यान शिकले कोण कशें कितें करता जावं आमी डिफरंट फेसबुकाचेर जावं आमच्या सोशल मिडियाचेर जें आमकां एड्युकेशन आमी घेवंक शकता तें एड्युकेशन आमी घेतलें सगळ्यांनी आमच्यांनी घेतलें आनी त्या लेवलाचेर आमी परफॉर्म करपाक लागले त्या लेवलाचेर आमी काम करपाक लागले आयज एकूच सांगूंक सोदता आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक प्रावड फिलींग येता रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोंयची तिसरी हायेस्ट वोटर पार्टी आसा वोटर बेज पार्टी आसा आनी तिसऱ्या नंबराचेर आसा आनी पयल्याच धपक्याक आमी तिसऱ्या नंबराचेर येयल्या हें पळोवन आनीक प्रावड फिलींग जाता आमचे कितलेशे कॅन्डिडेट आसा जे कॅन्डिडेट ऑलमोस्ट अरावंड 5000 वोट शेअर काडला दुसऱ्या नंबरार येयल्या तिसऱ्या नंबरार येयल्या 3000च्या वयर येयल्या मागीर आमचे 31 कॅन्डिडेट आसा जेंच्यांनी ऑलमोस्ट मोर दॅन 1000 वोट्स काडलेले आसा आमी 38 सिटां घातलेली सो जे आमकां अंडर एस्टिमेट केले खूब तेंप आमकां अंडर एस्टिमेट करीत रावले सोशल मिडियाचेर खूब जाण म्हणटाले की तुमी फक्त फेसबुकार आसा थोडे पेपरांचेर पासून आमकां घालीत नासले पेपरांचेर आमकां दखलूच घेयन जाले कितलेशे पेपर आमकां पळोवनूच घेयन जाले इलेक्शनाच्या टायमार तरी हद पार गेली इलेक्शना टायमार आमकां दाखोवंकूच ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक्झिस्टन्सूच ना अशें दाखयलें तरी पुणून आमी आमचें काम कमी दवरूंक ना आमी काम करीत रावले समज आमकां तो सपोर्ट मेळ्ळो जे मिडियम प्रेस मिडिया जावं जो आमकां बाकीच्या सायडींच्यानूय सपोर्ट मेळ्ळो जाल्यार आमी म्हाका दिसता आनीक बरें परफॉर्मन्स दितले आसले तुवें आतां पोगो मेन्शन केलो पीपल ऑफ गोवन ओरिजीन ह्या तुमच्या बिलाचेर खुबशी कॉन्ट्रोवर्सी चालू आसा हें बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणजे भारता सारक्या राज्यांत जंय कोणाकूय खंय वचून रावपाचो वेवसाय करपाचो नोकरी करपाचो अधिकार आसा अशा वेळार हें बिल जें आसा तें तुमचें संविधानाच्या आड वता असोय तुमचेर आरोप जाता हें बिलाचे विशीं तूं म्हाका सांगशीत की बिल हें कशें की 1961 पयलीं जे गोंयकार नाशिल्ले किंवा तांचे आवय बापूय तांकां तुमी गोंयच्यान भायर उडोवंक सोदता त्या बिला हें सर रॉंग एक इमेज पोर्ट्रे करपाक ट्राय केली हे खंयचे पॉलिटिकल पार्टी आसा जेंच्यांनी जेंकां नाका आसलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स वयर सरपाचें रेव्होल्युशनरी गोवन्साची खंय ना खंय स्थापना जावची आनी तांकां इफेक्ट जातलो तें तांकां सारकें खबर आसलें सो ताका लागून तेंच्यांनी रॉंग इमेज हें करपाची आमी केन्नाच अशें म्हणना की आमी भायले आमकां नाका भायल्यांक आमी धांवणयतले भायल्यांक आनी कितें करतले अशें आमी केन्नाच म्हणना आमी आमचो रायट मागलो आमी गोंयकारांचो रायट मागलो गोंयकारांचो रायट आसतो गोंयकारांक मेळचो म्हणून आयज अशें चालू आसा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स स्पिकींग सगळे रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बद्दल उलयता आनी फक्त उलयता कितें आमी भायर धांवन येतले आमी हें करतले तें करतले अशें कांयच ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स फक्त गोंयकारांचो हक गोंयकारांक दिवंक सोदता गोंयकारांची आयडेंटिटी राखपाचे ट्राय करता आनी गोंयकारांक एक प्रायोरिटी अशी दिवपाक सोदता कित्याक आयज कितें जाल्लें आसा आयज गोंयकारांक कामां ना गोंयकारांक धंदो ना गोंयकारांक जागो ना गोंयकारांक सारक्यो स्किमी मेळना टायमार अश्यो कितल्योश्यो गोश्टी आसा त्यो आयज गोंयकारांक मेळना आनी हेजो फायदो भायले लोक घेता आनी अशें ना की आमी लिगल आसा तेंचेर केन्नाच कांय उलोवंक ना हेज्या फाटीं उरचें ना बट इनलिगल जे इनलिगलिटी करता तेजेर आमी उलयले सो हें खूब जाणांक दिसूंक लागलें की आमी भायल्यांच्या अगेन्स्ट कितें उलयता म्हणून मात आमी केन्नाच भायल्यांच्या अगेन्स्ट ना आनी हेच्या फुडें आसची ना कित्याक ऑल आर इंडियन्स पयलू दर्जो आसा आमी इंडियन म्हणून आनी दुसरो मागीर आसा तो आमचो गोंयकार म्हणून आनी हो दर्जो सदांच उरपाक जाय आनी हो दर्जो दवरुपाक जाय कित्याक आमी वावुरता कित्याक की गोंयकारांचो दर्जो दवरुपाक गोंयकारांची आयडेंटिटी अस्तित्व दवरुपाक लागून समज आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स फुडें सरून हें करना नाल्यार फुडाराक गोंयकार म्हणून अस्तित्व उरपाचें ना गोंयकार खंय ना खंय डायल्यूट जातलो आनी ती आयडेंटिटी युनीक आयडेंटिटी गोंयची आसा जी जेका आख्खें जे वर्ल्ड आसा तें पळयता ही आयडेंटिटी हेच्या फुडें तरी उरपाची ना फक्त आमी डायल्युशन जायत रावतलें आमचो कल्चर आमची हेरिटेज आमचे जे डिफरंट स्पोर्ट्स आसा जावं आनी कितें आसा ते सगळे खंय ना खंय डायल्यूट जायत रावतले लँग्वेज डायल्यूट जातली हें खंय डायल्यूट जालें जाल्यार मागीर फुडें मेळपाक डिफिकल्ट जातलें आनी परत रिकवर करपाक डिफिकल्ट जातलें आतां तुमच्या भितर सुद्दां जेन्ना तूं निवडून आयल्या तुमचेर खूब आरोप जाले की तुमकां हांगच्यान पयशे आयले थंयच्यान पयशे आयले कोणें तुमकां सपोर्ट केलो भितरल्यान तुमी RSSचे मनीस असोय तुमचेर आरोप जालो ह्या आरोपा विशीं तुका कितें सांगलें पयलू म्हणजे खूब जाणांनी आमकां पोर्ट्रे करपाक ट्राय केली आमी RSSचे मनीस आमी हेजे मनीस आमी तेजे मनीस हांव इतलेंच सांगूंक सोदता जे कोण RSSचे मनीस म्हणटा पळय तांकां इतलें सांगूंक सोदता की समज आमी RSS आसले नाल्यार आमी BJPचे सारके व्हडले व्हडले नेत्यांचे अगेन्स्ट केन्नाच बसचे नासले आनी तेंच्या नेत्यांक ओडोवपाचें कारण रेव्होल्युशनरी गोवन्स जावचे नासले मांद्रे सारक्या हितून जावं आमच्या शिवोले सारके हितून सालिगांव सारके हितून आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कॅन्डिडेटाक
इफेक्टाक लागून ते पडलेले आसा अशें म्हणटा ते. म्हटल्यार ऑलमोस्ट आमच्यांनी चडशे कडेन ऑलमोस्ट चार कडेन आमी बीजेपीक इफेक्ट केल्लो आसा आनी बीजेपी पडलेली आसा. सो हेंय लक्षात घेवपाक जाय सगळ्यांनी. आनी एवरी टायम आमकां पोर्ट्रे करता दीस इज रॉंग बिकॉज वी आर द थर्ड लार्जस्ट पार्टी इन गोवा रायट नाव. एंड आमी जे केलां तें फक्त आमच्या बळाचेर जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स क्रांतिकारी भुरगे आसा तेंच्या बळाचेर केल्लें आसा. आमी काम केलां तें ग्रास रुटाचेर काम केल्लें आसा आनी हेज्या फुडें तशेंच काम चालू उरतलें. अशें न्हू की आमी हेंचे कोण म्हणटा RSS कोण म्हणटा चर्च फंडेड अशें कांय ना. आमी फक्त गोंयकारांचे आसा आनी हेज्या फुडें गोंयकारांचेच रावतले. दुसरी एक तुमचेर आतां म्हणजे रोखडोच तूं निवडून आयले बरोबर आरोप जावं लागले की विरेश बोरकार आतां निवडून आयला ताजे आनी मनोज परबा भितर मतभेद जाल्या आनी पक्षानाचो विरेश बोरकार आपल्याचें एक वेगळें स्थान करता अशें सोशल मिडियाचेर खुबशे उट्ट्यो कारण सोशल मिडियाचेर टिका करपी तुमचेर खूब आसात लोक. तो ह्या टिकेक तूं कसो म्हणजे तुमी युनिफायड आसात काय तुमच्या भितर डिविजन आसा हाजेरूय खुबशी चर्चा जावंक लागल्या हाजेर तूं कितें म्हणत? आमच्या भितर मात बसून डिविजन ना. आमी सदांच एकटे आसा आनी सदांच एकटे रावतले. आमचें जें काम आसा तें खरें म्हटल्यार गोंयकारांच्या हिता खातीर काम आसा आनी ह्या हिताक लागून आमी वावुरलेले. हे गेले ते 5 वर्सां जें आमचें काम केल्लें तें गोंयच्या हिता खातीर केल्लें. आयज हांव भितर पावला मनोज भायर आसा अशें कांय ना की आमचे भितर मतभेद जाल्या म्हणून. आमच्या भितर सदांच जो बॉन्ड आसा तो केन्नाच हें जावपाक शकची ना. हांव मनोज विश्वेश तो बॉन्ड सदांच उरतलो. आयज म्हाका भितर पावले एक कारण आसा तो म्हणजे वॉयस आमी रेज करूं शकतले. एक विधानसभेन जो आवाज जाय आसलो तो आवाज पावतलो. मनोज परब म्हाजो गुरू आसा. आमी सगळ्यांचो गुरू आसा जेणे आमकां एक गायडन्स दिला आमकां फुडें येयला आमकां वॉयस दिल्या. ती वॉयस घेवन हांव तरी फुडें वयता कित्याक जेन्ना गुरून आमकां सांगलां त्या भशेनूच ते दिशेन आमी वयतले हेज्या फुड्यानूय वयतले. आनी ऑलरेडी मनोज परब असो फाटी ना आजून पासून तो वांगडा आसा आनी हेज्या फुड्यानूय वांगडा रावतलो. तो ऑलरेडी आमचें काम चालू आसा. आजून पासून काम आमी स्टॉप केल्लें ना. कोणूय म्हणटलो की हे पडले आनी काम स्टॉप. आमचें काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा आनी तें काम हेज्या फुडें आनीक वाडत रावतलें. आतां रोखडेंच पंचायत इलेक्शन आसा तितून मनोज परबाचो खूब वांटेकार आसतलो. तो काम करतलो. विरेश बोरकर काम करतलो. विश्वेश नायक करतलो आनी बाकी सगळे आमचे जे कॅन्डिडेट आसा तेय काम करतले आनी बाकीचे जे दुसरे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा तेवूय काम करतले. सो कोणाच भितर आमच्या मतभेद ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक असो पॉलिटिकल पक्ष आसा जो पक्ष आयज भायर सरला गोंयची राखण करपाक राखणदार कसो आनी राखतले आमी. बाकीच्या पक्षांचे भितर आतांच सद्याक कितें जावपाचें चालूच आसा. भितूर तुमी आयकलां आसतलें BJP भितर काँग्रेसा भितर तें चालूच आसतलें. बट रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक बॉन्ड आसा. एक फॅमिली आसा जी फॅमिली तुटपाची ना. ती फॅमिली भितर केन्नाच अशें वायट अशें घडपाचें ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोंयाक लागून येयल्ली आसा. गोंयचो एक स्थानीक पक्ष म्हणून आमी उबरतले फुडें आनीक व्हडले जातले आनी हेजो फुडलो जो सरकार आसतलो तो डेफिनेटली रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आसतलो. हाजे फुडलो सरकार आसतलो तो तूं म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आसतलो. खूब बरो आशावाद. पूण ह्या आशावादा वांगडा आमी घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. तुमी खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात. आमची नदर आसा गोमंतक टीव्हीचेर. आमी रोखडेच मेळुया ब्रेका उपरांत. नमस्कार आणि परतून तुमकां एकदां येवकार. आमची नदर आसा हे कार्यावळींत. आमच्या वांगडा आसात गोंय विधानसभेत पावल दवरिल्ले रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे एकमेव MLA इलेक्ट आमदार जे निवडून आयल्यात ते बाब विरेश बोरकार. ब्रेकाक वच्चे आदीं आमी उलयताले हो पक्ष कसो एक संद तांचे मदीं कांय डिफरन्सीस ना अशें ताचें मत आनी आमी फक्त गोंया खातीर वावुरतले अशेंय ताका दिसता. म्हाका तुका हांगा 2 प्रश्न आसा विचारूंक. एक म्हणजे एक ओवरऑल तूं सद्या एकटोच आमदार गोंयच्या ह्या विधानसभे भितर. बाकीच्याय पक्षाचे हेर कोण कोण आमदार आसात. एक गोंया खातीर एक आमदार म्हणून तुजें कितें विजन आसतलें आनी तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर तुजें कितें विजन आसतलें? पयलू म्हणजे जेन्ना हांव एकमेव आमदार असल्या कारणान जेन्ना आमी ऑलमोस्ट 38 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमी कंटेस्ट केले. आमचे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा क्रांतिकारी भाव आसा तेंचो जिम्मेदारी आयज म्हाजेर येयल्ली आसा. जावं आमचे जो पक्षाचो जो भार आसा तो आनीक वाडलेलो आसा. कारण आमदारकी भोगल्या नंतर म्हाका खुबशीं कामां करची पडटलीं स्टेट लेवलाचेर बसून. कित्याक खुबशे इश्यूज जे आसा जे स्टेटीक इफेक्ट जाता गोंयाक इफेक्ट जाता आनी ते इश्यूज म्हाका
म्हाका मांडचें पडटलें आनी हांव ताका रेडी आसा सगळे इश्यूज मांडपाक जावं गोंयांत कितलेशे स्थानीक लोकांचे इश्यूज आसा आनी ते इश्यूज आयज आमकां सांगतात लायक उदक सारकें ना लायट सारकी ना जावं कोणाची दोंगर कट करता आनी कितें चालू आसता शेतां पडींग पडटा सो हे सगळे जे इश्यू जावं कोणाक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सारकें ना कोणाक स्किमी सारक्यो मेळना हे सगळे विशय जावं आनी कितें न्यू प्रोजेक्ट हाडटा जो लोकांक नाका लोकांक नासतना तो प्रोजेक्ट हाडटा सो ते विशय मांडपाक हांव विरेश बोरकर सदांच आसतलो आनी हेज्या फुड्यानूय जेन्ना जे आमचें विजन रेव्होल्युशनरी गोन्साचें एक विजन आसा की गोंय राखपाचें म्हाका भितूर घातला म्हटल्यार अशें न्हू की आमी रेव्होल्युशनरी गोन्स तशें जे पॉलिटिकल जाल्ले तशें हें जातलें आमचे भितूर कांय चेंजीस जावपाचे ना आमचो जो हें आसा आवाज आसा तो तसोच उरतलो आवाज आनीक नेटान जातलो आनीक पावरफूल जातलो कित्याक आतां आमी ऑलरेडी विधानसभेन पावल्ले आसा समज भायर आसले नाल्यार एक आमकां आनीक मातशे इफेक्ट जावंक शकताले बट जेन्ना आमी भितूर पावला तो आवाज आनीक खोलायेन वयतलो भितूर दुसरें म्हणजे जेन्ना आमी सानंद्रे मतदारसंघ पळयता सानंद्रे मतदारसंघात खुबशीं कामां आसा जी करपाक जाय आनी ही जाता तितले बेगीन हांव चालू करतलो चालीक लायतलो तशें पयलू म्हणजे आमचे खाजन शेती जी आयज पडींग पडल्या आयज वन ऑफ द रिचस्ट आमी जावंक शकता विलेजीस आमच्यो सानंद्रे मात आयज ह्यो खाजन शेती कितली वर्सां जाली 15-20 वर्सां जायत येयली आतां ती पडींग पडल्या 15 वर्सां सुमार जाल्या बट ती खंय ना खंय चालीक लावपाक जाय मागीर आमची खूब कडेन सारकें उदक मेळना आयज उदकाची समस्या इतली वाडलेली आसा खुबशे गांवांनी उदक मेळना आनी खरें म्हटल्यार ती बेजीक नेसेसिटी ही उरपाक जायनासली मागीर अनएम्प्लॉयमेंट खुबशे वाडलेले आसा भुरग्यांक कामां ना धंदे ना सारके सो थंय आमकां काम करचें पडटलें मायक्रो युनिट्स जे आमी बारीक बारीक युनिट्स सेटअप करपाक तेजें काम ऑलरेडी चालू केल्लें आसा जे बायलांक लागून आमी मायक्रो युनिट्स सेटअप लायक मागीर फुडें आमी तांकां ट्रेनींग कशी करपाची तेजेर आमचें काम चालू आसा मागीर युथांक लागून स्कील डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग्स तांकां कशें तेंचें करियर वाडयतले आमी कशें करियर बुस्ट करतले हेजेर आमचें काम आसतलें इको टुरिजमाचेर आमचें काम आसतलें कित्याक सानंद्रे मतदारसंघात खुबशे अशे लेक्स आसा जावं एक पॉयंट्स आसा टेम्पल्स आसा जावं आमची चर्चीज आसात खुबशे ब्युटिफूल प्लेसीस आसा जावं बीच आसा सो हेजेरूय आमचें काम जातलें मागीर पळोवंक गेल्यार ओवरऑल जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितून आमचे GMC येता मागीर आमचो कुजिरा सारके येता मागीर आमचे गोवा युनिवर्सिटी येता खुबशे अशे लोकेशन्स आसा ज्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा व्हेरी सेन्सिटीव एरियाज आसा लायक GMC सो म्हाजो दोयोय तेंचेर आसतलो हांव निगराणी करपाक शकतलो पळोवपाक शकतलो फाल्यां कोण कितें करता कितें करिना तें सो हें सगळें सानंद्रे मतदारसंघान आसा आनी अशें आनी खुबशीं कामां आसा जी पायलट प्रोजेक्टूय आसा आमचे जे आमकां चालीक लावपाक जाय आमकां सारके हेल्थ केअर फेसिलिटीज खूब कडेन सारकी ना सो त्योय आमकां चालीक आसा बट तेंचें रेनोवेशन करपाक जाय जावं त्यो सारक्यो चलना सो हें खुबशीं कामां आसा ही आमकां जाता तितले बेगीन चालीक लावपाक जाय तुजो जो मतदारसंघ आसा म्हणजे तुजी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ती एक आदर्श मतदारसंघ घडोवपाची तुका बरी संदी आसा आनी तुज्या फाटल्यान सगळो RG म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आख्खो फोर्स तुज्या भशेन आसा तुमकां एक बरी संदी आसा की हो एक कॉन्स्टिट्युएन्सी निवडून आमी एक ती आदर्श कॉन्स्टिट्युएन्सी बनवप ताका तयार करप सो दॅट ताजें एग्जाम्पल बाकीच्यांक पडटलें आनी बाकी कडले तुमच्या कॅन्डिडेटांक ताजो फुडें फायदो जातलो पूण ताच्या आदी आतां दुसरें इलेक्शन येवपाचें आसात आतां पंचायत इलेक्शनां येतलीं आतां म्युनिसिपल इलेक्शनां येतलीं जिल्हा परिशद इलेक्शनां येतलीं ह्या सगळ्या इलेक्शनांनी तुमची भुमिका कशी आसतली तुमी खंयच्या पक्षा कडेन अलायन्स बिलायन्स तशें करतले काय तुमी स्वताच लडटले आनी कशे तरेन लडटले पयलू म्हणजे तुम्ही सांगले ते खरें की जी आमची सानंद्रे मतदारसंघ आसा तो खरेंच एक आयडल मतदारसंघ म्हणून घडोवपाक जाय आनी हो आमी घडयतले कित्याक आमी जें काम केलां आनी आमकां जो बॅकग्रावंड जे आमची स्टडी केल्ली आसा तेजेर आमी आतां ते चालीक लावपाचो टायम येयल्लो आसा एक्झिक्यूट करपाचो टायम येयल्लो आसा आनी आमी तो एक्झिक्यूट करतले कित्याक जेन्ना आमी सानंद्रे मतदारसंघ पळयतलो जे फुडले जे 5 वर्सांनी जो सानंद्रे मतदारसंघ जातलो तो टोटली डिफरंट जातलो टोटली रिबिल्ड जातलो आनी हो जो मतदारसंघ आसा तो आख्खे गोंय पळयतलो आनी आख्खे इंडियाय पळयतली इंडियेचो वन ऑफ द बेस्ट मतदारसंघ करपाची आमची इच्छा आसा आनी ते इच्छेक आमी चालीक लायतले तशेंच जेन्ना आमी पंचायत इलेक्शन पळयता खूब जाण आतां पंचायत इलेक्शनाक वांटेकार जातले आनी आमकां कितें करपाक जाय आमकां पंचायत इलेक्शनूय बरे भशेन व्हरपाक जाय आनी जेन्ना आमी पंचायत इलेक्शनाकूय वयतले तेन्ना आमी फक्त एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स म्हणून वयतले आमी खंयचेच पॉलिटिकल हेज्या पयलूय आमी दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कडेन हें करूंक ना जावं एकटे जावंक ना सो आमी जो आमची इंडिपेंडंट आयडेंटिटी आसा एक युनीक आयडियोलॉजी आसा ती आयडियोलॉजी तशीच दवरतली आमी तिका डायल्यूट जावपाक दिवची ना आनी ती तशीच फुडें व्हरतली फाल्यां हेजेर काम करपाक आमकां आनीक
टायम लागतलो आमकां बरे भशेन चलोवपाक जाय. आमचे ऑलरेडी मिटिंग्स चालू जाल्ल्यो आसा. आतां खूब जाण म्हणटाले की रेव्होल्युशनरी गोवन्स थंड पडल्या, थंड पडोंक ना. ऑलरेडी आमच्यो मिटिंग्स पंचायत लेवलाचेर घेवपाक चालू जाल्ले आसा. आमचे जे कॅन्डिडेट आसा जावं आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी काम चालू केल्लें आसा आनी हें काम आनीक जोरान जातलें जेन्ना लागीं पावत तेन्ना. विरेश बाब म्हाका एक सांग, आतां ह्या इलेक्शनाक सुद्दां तूं जेन्ना निवडून आयल्लो थंयचो जो थळावो आमदार आशिल्लो ताणें तुजेर खूब आरोप केले. आरोप अशे की तुमकां जो पयसो आसा तो सगळो लंडन स्विडनच्यान लोकांनी जमा करून धाडिल्लो आसा आनी त्या लोकांनी धमकी दिली की तुमी जर आर्जीक मतां दिना जाल्यार तुमचो आमी पयसो बंद करतले. अशे तरेचे तुजेर आरोप जाल्या. हें तूं खंयच्या परिप्रेक्षांतल्यान खंयच्या पर्स्पेक्टिवांतल्यान पळयता हें जें क्रिटिसिजम येता तें? पयलू म्हणजे जो फ्रांसिस्को सिल्वेरा जो आमदार आसलो तो एवरी टायम लंडनकार म्हणटा. तांकां सांगूंक सोदता की हे लंडनकार न्हू, हे आमचेच भाव, हे गोंयकार गोंयच्यान थंय गेल्ले आसा. कारण तुजो अपयश जाला, इतलीं वर्सां तुवें तांकां कामां दिवंक ना, तांकां धंदे दिवंक ना, जागे दिवंक ना. आयज ताका लागून त्या कारणाक लागून ते भायर पावल्ले आसा. आनी तुका समज दिसतालें की बाबा तूं तांकां कामां दिवपाक जातालो ना, तुवें तांकां पयलू आपोवपाचें इलेक्शनाचे पयलू. जेन्ना आतां इलेक्शन जाता तेन्ना तुका आयज तूं म्हणटा की ते फोन मारता आनी कॉलिंग करता आनी तांकां सांगता ते आपणाचे फॅमिली मेंबरांक सांगतले कित्याक आयज ते दुखवल्ले आसा. आयज तेंची परिस्थिती कितें आसा ती म्हाका खबर आसा कित्याक ते म्हाज्या कॉन्टॅक्टान आसा. ते म्हाका फोन मारता आनी सांगता की बाबा तांकां कितलीं 14 वरां 15 वरां पासून काम करचें पडटा. आयज तेंची असली परिस्थिती जाल्ली आसा. आयज ते फॅमिलीक मिस करता आपणाची जी फॅमिली आयज तेंची आवय नाल बापूय आसा जावं भुरगीं आसा जावं बायल आसा आयज तांकां मिस करता. सो हें तुवें केलां तें लंडनकारांनी करूं नये. तुजी कर्तुबां आसा, तुजी कर्तुबां आयज तुका म्हाल पडटा. हे सदांच तूं सांगता की लंडनकार आपणाचे फ्रेंड आनी हे ते फ्रेंड केन्नाच बदलना. तुवें तांकां बदलिल्ले आसा, तुवें तांकां त्रासान घातलेले आसा. तूं समज सारको रावल्लो नाल्यार खंय ना खंय ते बरे रावतलेले आनी ते तुकाच मत मारतले. तुवें समज कामां केल्ली सगळ्यांची स्वातंत्र्य मतदारसंघाची लोकांची तुवें कामां केल्ली नाल्यार तुकाच मतां मारतलो. आनी जे तूं म्हणटा की पयशे आनी हे ते लोकांक सगळ्यांक खबर आसा तुवें कितले पयशे मोडले आनी कितले पयशांनी तुवें हें केल्या ते. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एकूय पयसो मोडूंक ना, कोणाक वाटूय ना. तुज्या भशेन आमी हें ना. आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे एथिक्स आसा ते टोटली डिफरंट आसा. हे BJP काँग्रेस जावं आनी खंयची पॉलिटिकल पार्टी आसा तशें एथिक्स ना. आमचे एथिक्स क्लियर आसा. आमी पयशे वाटिनासतना निवडून येयल्ले आसा आनी ऑलरेडी आमचें जें काम आसा तें आमी चालू करतले. सो तूं वेट एंड वॉच. तूं पळय आतां सुशेगाद राव आनी घरा कडेन वॉल्तरार बस आनी सुशेगाद पळय. तुमी खुबशे जाणांक आतां वॉल्तरार बसयल्या ह्या फावट ह्या इलेक्शनांतल्यान आनी हेशे खुबशे जाण तुमी जेन्ना राजकारणा भितर तुमचो बेस निर्माण करता, तुमचो जेन्ना सपोर्ट तयार करता तेन्ना तुमकां राजकीय दुस्मानूय जावप हें स्वाभावीक. कारण जेन्ना तुमची ताकद वाडटा तेन्ना एनिमी तुमचेर अटॅक करता आनी आतां हे अटॅक जायत रावतले आनी सपोर्टूय वाडत रावतलो. पोस्ट इलेक्शन म्हणजे इलेक्शन जावन जेन्ना हे रिजल्ट सगळ्या कडेन पावले तेन्ना सगळे कडल्यान तुमकां कशे तरेचे रिएक्शन मेळ्ळें आनी तुमी ताजे कडेन कशें पळयता? आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा आतां कित्याक आफ्टर इलेक्शन जेन्ना आमकां खूब अंडर एस्टिमेट करताले, कोणाकूच सगळे चडशे जाण म्हणटाले 0 सीट येतले, कोणूच येवची ना, तुमचो वोटिंगूय आसची ना, तुमकां 500 वोटां पडल्यार व्हडली. प्रशांत किशोर जो येदो व्हडलो एनालिस्ट आसा, येदो व्हडलो पॉलिटिकल एक्सपर्ट आसा, तेणें बसून म्हटलें की आमकां 500 बसून मतां पडची ना. तुम जैसे बहुत आये और गये म्हणून सांगतालो. 10,000 लोक आके जायंगे, मनोज परबा सारके म्हणून इतली बसून तेणें म्हटलें. सो असलो एनालिस्टाक बसून आमी फेल केल्लो आसा. आयज नॅशनल लेवलाचेर तेणें मोदीक निवडून हाडला म्हणटा, कोणान ममता बॅनर्जीक निवडून हाडला म्हणटा, तेणें आनी कोणाक निवडून हाडला म्हणटा, केजरीवालाक निवडून हाडला म्हणटा. सो असल्या एनालिस्टाक बसून आमी रॉंग करून दाखयल्लें आसा. हें प्रूव केल्लें आसा आमी. आनी ही आमची क्षमता आसा, ही गोंयकारांची क्षमता आसा. तें गोंयकारांक केन्नाच तुमी लायटली घेवं नाका. गोंयान जें घडटा तेन्ना मागीर खंय बाकीचे कडेन सगळ्याक चेंजीस घडत रावता. सो जो वील पावर गोंयकारांचो आसता तो टोटली डिफरंट आसा आनी गोंयकार केन्नाच झुकपाक रेडी ना. आनी जेन्ना आतां इलेक्शन जावन जो लोकांनी पळयलें, बाकीचे जे आमचे ओपोनंट आसले जावं आनी कोण आसले जे आयज विस्वास करिनासले, जे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर विस्वास करताले क्रांतिकारी, तेंच्यांनी पयलूच पळयलें आनी तेंच्यांनी ठाम केल्लें. ताका लागून आमकां ऑलमोस्ट 10% जो वोट शेअर पडलेलो आसा आख्खे गोंयचो. बट जे बाकीचे आसा तेंचोय आयज विस्वास आनीक वाडलेलो आसा की बाबा खरेंच ह्या पासून 2022 बसून अशें घडोवंक शकता की बाबा पयशे वाटनासतना कोण निवडून येवंक शकता, जावं इतली मतां घेवपाक शकता पयशे वाटनासतना विथआवट स्पेंडींग अ रुपी. सो हें तकलेन गेल्लें आसा आतां लोकांचे आनी हो विस्वास वाडत रावतलो. आयज इतले जाण म्हाका फोन मारता, कंटिन्यूस म्हाका फोन घेवपाक टायम ना. सो
लोक बरे बरे इंटलेक्च्युअल बसून आयज फोन मारता आनी ते सांगता की आमी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा रेव्होल्युशनरी गोवन्साक गायड करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साक फुडें व्हरपाक कित्याक आयज तांकां तो विश्वास पडला आनी ते सांगता की फुडलो जो फ्युचर आसा फुडली जी आमचो हें आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आसतलो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स जो फुडें आसा तो सरकार घडोवपाक पावतलो सो हें ऑलरेडी तेंचें जाल्लें आसा आनी कितलेशे जाण आयज अशेंय सांगता की आरे आमी चुकले रे आमकां दिसलें की आमी BJPक ओडोवपाक सोदताले ताका लागून आमी दुसऱ्यांक मतां मारली आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साकूच मारपाची आसली म्हणून आमची चूक जाली आतां हें पासून उलयता सो नेक्स्ट टायम आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सात वांगडा आसतले म्हणून असले उलयता सो आमचें आतां फुडें काम करपाचें आसतलें आनी तें काम करून आमी लोकांक दाखोवंक जाय कित्याक जाला कितें पळय तूं सांगता तें की आमकां BJPक उडोवंक जाय आशिल्ली म्हणून आमी अमक्याक मतां मारली म्हणजे आमी जशें की गोंयांत एक किंवा भायरूय अशें सगळे कडेन एक आमची जशी कितें बायपोलर सिस्टम अशें दाखोवपाचो यत्न जाता म्हणजे दोनूच पार्टीचें सिस्टम आमची जी डेमोक्रेसी आसा ती मल्टीपोलर डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी म्हणजे ती कितल्योय पार्ट्यो थंय येवं येता कितल्याय पार्ट्यांनी थंय कंटेस्ट करूं येता कितल्याय पक्षांनी आपले नशीब त्या वेंचणुके भितर आजमावं येता अशें सुद्दां आसतना एक देशाचें किंवा गोंया भितर एक वेगळें वातावरण करपाचो यत्न जाता की हो नाल्यार तो आनी तिसरो अल्टरनेट ना तुमी एक तिसरो अल्टरनेटीव फुडें दवरला ह्या तिसऱ्या अल्टरनेटिवाची खरे कोतान गरज आशिल्ली कित्याक हाजे पयलीं असले एक्सपेरिमेंट जाल्ले म्हणजे युनायटेड गोवास दर किंवा तेन्ना MGची आशिल्ली ती सुद्दां एक महाराष्ट्रवादाचो जर प्रश्न सोडलो जाल्यार एक थळावी पार्टी म्हणून पावरफूल जाताली गेल्या कांय वर्सां भितर इट इज बिकम BJP आनी काँग्रेस अशेंच एक चित्र निर्माण जालां गोंया भितर सो जो तिसरो स्पेस आसा गोंयकारपणाचो जो स्पेस आसा सो गोवा फॉरवर्ड पार्टीन थोडो तेंप घेतिल्लो तो आतां इल्लो इल्लो तांचे पासूनय पयस वता ही जी स्पेस आसा ही तुमचे कडेन येवंक लागल्या आनी तुमी ही स्पेस भरपाचो यत्न करतात हाजे पयलीं अशे ट्रेंड आयले आनी गेले रेव्होल्युशनरी गोवन्स जेन्ना तूं म्हणटा आमी रावपाक आयले आमी लाँग टर्म प्लेयर तेन्ना येतल्या 5 वर्सां भितर तुजो इमिजिएट एजेंडा तुमच्या मुखार कितें दिसता तुका सो फुडल्या 5 वर्सांक येता इमिजिएट एजेंडा म्हटल्यार आतां पयलू म्हणजे आमचें पंचायत इलेक्शन येवपाचें आसा सो आमकां तेजेर काम करपाक जाय पंचायत लेवल बिकॉज पंचायत सारको इम्पॉर्टंट रोल प्ले करता जेन्ना आमी खंयचोय प्रोजेक्ट आसा जावं कितेंय करूंक सोदता तें पंचायत पयलू वयता पंचायतींच्यान पयलू हें क्लियरन्स जाता सो पंचायतीन वचपाचें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा कित्याक पंचायत एक्ट आसा तें सामकें इम्पॉर्टंट डेफिनेटली इम्पॉर्टंट आसा आनी तेजेर आमी एड्युकेट करतले कित्याक आमकां ह्या फुडले आतां 2 म्हयने मोस्ट प्रॉब्ली मे एंडिंगाक इलेक्शन जातले सो हे फुडले 2 म्हयने आसा ते सो आमकां चडान चड तेजेर काम करचें पडटलें आनी मागीर आमचें जें काम आसतलें तें ग्रासरूट डेव्हलपमेंट करपाक लागून आमचें एम्पावरमेंट करपाक लागून लोकांक कामाक लावपाक लागून अशे खुबशे आमचे प्रोग्राम्स आसा ते चालीक लावपाक जाय ऑलरेडी तेका लागून आमी एक्सपर्टांक मेळिल्ले आसा आमी पयलूय काम चालू केल्लें आनी आमचे जे इनिशिएटिव्ज आसा ते फुडें व्हरपाक जाय खुबशे इनिशिएटिव्ज आमचे आसा ते आनीक नेटान फुडें व्हरपाक जाय तशेंच फुडें आमी जेन्ना फुडें येतले तेन्ना आमचे लोकसभा इलेक्शन्स आसतले ZP इलेक्शन्स आसतले सो पार्टी बिल्ड करपाची पार्टी आमकां आतां बिल्ड करपाक जाय बूथ लेवलाचेर आमकां एक ऑलमोस्ट 2.5 म्हयने ते 3 म्हयन्यांतून मेळ्ळे की रेजिस्टर्ड जावन सो आमकां आतां ती पार्टी सारकी त्या भशेन बिल्ड करपाक जाय आमकां आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर बिल्ड करपाक जाय बूथ लेवलाचेर बिल्ड करपाक जाय सो खंय आमी पावूंक ना थंय पावपाक जाय सो कामां खूब आसा आमकां ती कामां एक्झिक्यूट करपाक जाय ऑर्गनायजेशन सारकें बिल्ड करपाक जाय वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट ऑर्गनायजेशन इन गोवा जावपाक जाय अशें जावपाक जायना की आमकां पळोवन कोण येना आमी पावनासतना फाल्यां आमकां मदां पडपाक जाय सो हे आमचो काम आसतलें आनी आमचो चालीक लागतलें ऑलरेडी आमी ग्रावंडार आसात आनी रावतले बट आमकां आनीक विश्वास लोकांचो आनीक घेवपाक जाय जेन्ना लोकांचो विश्वास रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर येतलो तेन्ना खंय कोणूच फाटीं सरची ना आमकां मत मारपाक विथ ग्रेटर पॉवर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटात तुजे कडेन आतां पावर आयल्या तुजी जबाबदारी वाडल्या तुजेर सगळ्यांच्यो नदरो आसतल्यो आनी त्या नदरेंतल्यान तूं जो रोल करता प्ले तो एक पायनियरींग रोल आसतलो RG खातीर तुवें म्हणलें तुमकां पंचायत इलेक्शना भितर वचपाक जाय जे खरेंच इम्पॉर्टंट कित्याक ग्रासरूट लेवला मेरेन तुमची जी संघटना वाडिना तो पर्यंत ताजो कांय फायदो ना कित्याक तुमचो जी पक्ष आसा तो एक फक्त पक्ष न्ही ती एक चळवळ आनी चळवळ ही ग्रावंड लेवलाचेरूच जावची पडटा ती वयल्यान घालूं शकना विरेश बाब तूं आयलो तूं आमचे कडेन बरे भशेन खबऱ्यो मारल्यो तुवें आमकां सांगलें की तुजें विजन कितें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर विजन कितें आसा गोंया खातीर विजन कितें आसा हो गोंयकारपणाचो जो ध्यास तुमी घेतला आनी गोंयकारपण राखपा खातीर जे तुमी वावुरतात तुमची शक्त अशीच उरूं अशेंच तुमचे भितर जे म्हाका खुबशे इनोसन्स दिसता तुमचे भितर म्हाका खुबसोसो आशावाद दिसता हो आशावाद तुमी असोच टिकोवन दवरचो आनी तुजी विधानसभेंतली वाटचाल एक RGचो पयलो मेंबर म्हणून नेटान जावची आस्त बाळगिता आनी तुका खूब यश आवंडेता तुका दिनवास आमकां देव बरें